माझे नाव गोविंद शिरोडकर. हांव चिमला गावचो. आयज तुमच्या दुसऱ्या अर्थान आमच्या गोंयच्या 8 गांवांचेर या राक्षस रूपी राजकारण्याने एक व्हड संकट हाडिल्लें आसा आणि या संकटाच्या आड झुंज करपाक, लढाई करपाक हांव आमच्या चिमला गांवच्या वतीन तुमकां सहकार्य करपाक आयिल्लो आसा. एक संशय दिसता हांगासर आमच्यो भयणी आसा, आवय आसा, आजी आसा आनी आमचो सगळे बापाय समान आमच्या भावा सारखे हे सगळे तुमी त्या गांवचे लोक आसा. हांवें म्हज्या समाज कार्याक वयाच्या 20व्या वर्सा सुरवात केली. आज माझे वय आसा ते 63 वर्सां, 63 इयर्स. सरकारी नोकरेन खूब वयल्या पदाचेर आशिल्लो, बरो ऑफिसर आशिल्लो. ऑफिसाची बरें ऑफिस मेळ्ळें म्हाका, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट. म्हज्या मनात आज तुमच्या समोर जसो प्रश्न पडलेलो आसा तुमचो गांव वाचोवपाचो, हो म्हजो प्रश्न जो आसा म्हाज्या गांवा विशयी. हांव जवळ जवळ त्या वेळार 5वी शिकतालो. त्या वेळारसून म्हज्या मनात पिंग घालीत आसलो. हेका कारण कितें आशिल्लें तर आमच्या गांवांत इंदिरा नगर नावाची झोपडपट्टी आयली आणि गेली आता 45 वर्सां. या झोपडपट्टीक लागून सगळी त्यांची जी घाण आसा, सिवेज आसा, ती सगळी आमच्या शेतांनी येऊन सगळे जीवन आमचे सगळ्या लोकांचे नष्ट झाले. सो या आमच्या गांवच्या लोकांक हेतूंच्यान कशें भायर काडचे हो प्रश्न आशिल्लो. आणि त्याच बरोबर एक 2018 एक व्हडलें जे आमचे रनिस्ट हाडले तेन्नाचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबरोहन खोटे यांनी ते IT पार्क काडलो. आमच्या व्हडले तळे आसा, तुमी आयज पळयला आसतले खूब जाणांनी, आख्या गोंयकारांनी. हांव परत तेतून वचना, पण सर अभिजीत सारखे, डॉक्टर कलावलाल वारीस आणि राजेंद्र भाई आणि कोण सगळे एनवायरमेंटाचे काम करपी आसा ते सगळे एकठांय आयले आणि त्या एका आमी कितें केलो, IT पार्काक विरोध केलो. कित्या खातीर? त्या तळ्या खातीर, तळ्या सारवार करपा खातीर. कारण हे तळे म्हटल्यार आमचो गांव चिंबल ओलो चिंबल 60 बायो आमच्या गांवांत. सो कशें आसा, जेन्ना हो आमचो कर्दनकार बाबरोहन खोटो जेन्ना आमचो गांव नश्ट करपाक आयलो त्या वेळार मागीर आमी हायकोर्टान केस घातली आणि ती केस आमच्या फॉरवर्ड जाली. आणि आता अचानक आम्ही शांत आशिल्ले, बरें जालें. 2018 आता युनिटी मॉल त्याच्या विशयी सगळे गोंयकार आमचे जाण. आम्ही असे मुजके आमच्या गांवचे 15-20 जे भुरगे आसा ते आम्ही पोटतिडकीन काम करतात. पण आता खूप जणांनी सांगला बाबा आपण नायक ते सुरवातीक उलोवन गेले. हांव तेंच्या जे कितें उलयलें तें तातूंत हांव खूब प्रभावीत जाल्लो आसा की तेणी यथार्थ जे हें आसा न्हू हांगासरली
परिस्थिती जी आसा ही आमच्या संपूर्ण गोंयकारां मांडलेली आसा की आमच्या गोंयकारांनी तुमचे जे हांगासर आंदोलन जातले तेका संपूर्ण गोंयान कित्याक पाठिंबा दिवचो हे सिद्ध झालं. आमच्या गावात तुम्ही पहिला आयज 43वा दिवस आम्ही उपोषणात बसला. उपोषणात बसून आम्ही आता जवळ म्हणजे आम्ही जिंकलेल्या जमा आसा ते सांगता तुमकां. आमचे आंदोलन जे आसा आता फक्त तेंच्यांनी म्हटलें सीएमान कितें म्हणून आमकां म्हणूंक ना. प्रेस काडपाक लागली की आमचे जे दोनूय जे हे आसा प्रोजेक्ट जे आसा ते तेचेर आपूण उत्तर दिता म्हणून. पण पत्र दिवंक ना, युनिटी मॉलाचेय दिवंक ना आणि प्रशासन स्तंभाचेय दिवंक ना. आणि जे 25 कोटीचे पळय काम केले म्हणटा पळय काय न्ही हे कितें स्टे आसून कोर्टाची स्टे आसून या जीटीडीसीन ते काम केले. आयज म्हाका हांगासर आमच्या या 8 गावांक एकूच संदेश दिवपाचो आसा. आम्ही लोकशाहीन वावरता. लोकशाही लोकांचे राज्य आसपाक जाय. हेजे कोण आम्ही निवडून दिता. आमदार, पंच, सरपंच, खासदार हे कित्याक ते आमचे सर्वंट. दे आर अवर सर्वंट. जे कितें जावपाक जाय आमकां जाय तें जावपाक जाय. हांगासर ते आता जेसीबी दिसता. आता सरान उलयले कितें आसा विचारा तेका तुजे कडेन कितें आसा डॉक्युमेंट कितें आसा काय ना. आणि असले तरी त्या तुका दाखोवपाक ना. त्याचे कारण कितें हे यांच्यानी आड मार्गान घेतलेले असता. नियमाप्रमाणे काय नसता. आमच्याकडे तेच झाले. आम्ही जेन्ना युनिटी मॉलाचो डॉक्युमेंट मागले आरटीआयच्या अंडर त्या वेळेला आमकां सांगले ते 4 मजली बिल्डिंग घेतली म्हणून. आणि जेन्ना त्यांच्यानी लायसन्साक अप्लाय केले कितके खबर आसा 9 मजली बिल्डिंग. 9 मजली 5 मजले कसे वाढले. इट मीन्स वॉट दे आर नॉट कमिंग विथ क्लीन हँड. कळ्ळें न्ही. जसे कोर्टान म्हणटा न्ही तुम्ही म्हजे कडेन कोर्टान येता न्याय देवता सांगता कम विथ क्लीन हँड नाजाल्यार तुका माफ करचे ना. तशेंच आयज जर ही लुपा छुपी करून जर तर हे हांगासर प्रोजेक्ट जर हाडटा आसत जाल्यार या लोकशाहीन लोकांनी उठपाक जाय. म्हज्या गांवचे लोक बाबा आमचो हांगासर मानवेल म्हणून बशिल्लो आसा पणजेच्यान आयिल्लो आसा. ते बाय आसा पणजेच्यान आयिल्ले आसा मुद्दाम तुमच्या हांगासर कवरेज करपाक. कारण कितें हांव सांगता तुमकां हांवें सुरवातीक सांगला त्या प्रमाणे 15-20 जाण आमचे तरुण आसले जे आमी आमच्या गांवा खातीर मन तोडून काम करताले. पूण आमकां 7 कोणी दिली खबर आसा. ही जी बाजारान भाजी विकपाक भाजी लायता गांवान आमच्या अशा लोकांनी आमच्या गरिबांनी आनी चडशे आदिवासी लोक अशें जालें आमी घराघरांनी सांगून भोंवताले. एक कल्पना आयली आमच्या मनांत ना अशें सादें भोंवप ना. बऱ्यो 10-12 मशाली पेटयल्यो आनी अख्ख्या गांवांत आमी फेरे मारले. आणि सगळ्यांना सांगले
आमचे तळें जें आसा ती आमची जीवनदायिनी आसा. म्हज्यान तुज्यान ज्यो रक्तवाहिनी आसा ते आमच्या ह्या तळ्याच्या हेचेर पाणयाचेर पोसलेल्यो आसा. आणि आयज तुमकां सगळ्यांक हीच प्रतिज्ञा करची पडटली की जर तर हो हांगासरलो बंधारो ना जावचो असो तुमकां जर दिसता आसत, फाल्यां जेन्ना ते JCB घालून शेवाडी घालून जेन्ना ते काम करून घेतले न्ही, बसा थंय, बसा, पळोवया खंयचे प्रशासन आसा न्ही ते तुमकां अडोवपाक येता ते. आम्ही केले 26 जानेवारीक केले. आम्ही आदिवासी लोक आदले दिसा सांगले दोंगरावयली सगळी वेली बी हाडा म्हटले. कित्याक 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिन आमची प्रजा इंडिपेंडन्स जरी आमकां 15 ऑगस्टाक जरी मेळ्ळें जाल्यार आमी रिपब्लीक केन्ना जालें 26 जानेवारीक जालें. तेन्ना आमी अजून मुक्त जावंक ना. म्हणून गव्हर्नराचो आमचे 26 जानेवारीचो कार्यक्रम सुरू आसलो बांबळे. आमी हांगासर त्या कार्यक्रमाक वचपा खातीर आमी हांगासर वाली बांदून घेतल्यो. सगळ्या हांगा खाली एका सगळ्या सिंबॉलिक सांगले सरकाराक मेसेज दिलो तुम्ही जावो सत्यात रावो. रिपब्लीक डे जे मनयता पळय काय न्हू, ह्या तुमच्या राज्यान आम्ही हुकुमशाहीन वावरता. आम्ही रिपब्लीक जावंक ना. आणि तशें आता सगळ्या वक्त्यांनी सांगला त्या प्रमाणे ज्यो तेंच्यांनी भावना आपल्यो व्यक्त केल्यो त्या प्रमाणे अरे हांगासर येदो व्हडलो बंधारो घालून हे सगळे परतून बुडोवपाचें. जसो साळावली डॅमा खातीर कितके गांव गेले खबर आसा तुमकां? कांयच तुमकां कसली नोटीस ना, कांय ना, कांय ना. अरे खंयचोय जर प्रोजेक्ट जर गांवांत जर येता आसत जाल्यार पब्लीक हियरींग घेवप, लोकांक सांगप, तांचे कडेन संवाद करप हे आवश्यक आसा. तुम्ही 280 कोटीचो प्रोजेक्ट हांगासर हाडटा आणि संपूर्ण ह्या 8 गावाच्या लोकांच्या जीवनाशी त्यांच्या आयुष्याकडे तुम्ही खेळता. या डॉक्टर प्रमोद सावंतांक विचारता, बाब सुभाष शिरोडकरांक विचारता, अरे बाबा हांव तुमच्या मनान आसा कितें, चलयला कितें तुम्ही? म्हणजे हांव बरोबर हांव म्हणटालो तेका बाब सुभाष शिरोडकरांक, अरे तरी थोडे तरी लॉजिकल विचार करा मरे. जेन्ना हांगासर बंधारो येतलो एका वटच्यान खारें पाणी, दुसऱ्या वटच्यान कसले साये उदक, खेळासाठीच्यो ज्यो ह्या आसा बांयो आसा हे सगळे हेका वापरता आमी. त्या उदकाचेर कितें परिणाम जातालो हे सादें ज्ञान तुमकां ना. फक्त पैसो दिसलो, कोट्यांनी पैसो दिसलो की ना कसोय करून तो आपूण हे करतलेच म्हणून. खंय खंय तुमची गेला विज्ञान निष्ठा आणि खंय गेली तुमची नॉलेज? अरे साधो हांगासरलो शेतकरी आसा तो सुद्धा जर विचार करूंक शकता, हा तसली थोडी सुद्धा बाबा त्या विचार शक्तीचो अंश तुमच्या हितून ना रे, मेंदवान घालूंक ना देवान. ह्या विचारता आता सगळे जाहीर आसा थंय लागता ताका कितकी फक्त 2 MLD जर उदक जर लागता आसत. अरे तू म्हाका हांगासर 50 MLDचो प्रोजेक्ट आणि 300 हेक्टरची जमीन जी आसा या पाणया खाली घालतना काय तुमच्या बोन जालें ना? चलपाक जायना बाबा, चलूंक जाय न्हू. हय म्हणा
मोठ्यान म्हणा ताका आवाज पावपाक जाय तेंचे कडेन कळ्ळें न्ही आवाज पावपाक जाय म्हणजे तुमकां एकूच सांगणें आसा वचत थंय हें आमचें सरकार न्ही ही जी कितें सगळी आमच्या गोंयांत आतां जें कितें चल्लेलें आसा ही सगळी हुकुमशाही चल्लेली आसा वचत थंय हो आमचो बहुजन समाज जो आसा तो टार्गेट केलो वता आमकां सगळ्यांक ग्रहीत धरलें वता ते टेक अस ग्रांटेड घेता आमकां आतां म्हाका सांग हांगासर आसा कितें DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तितून सगळें मेन्शन केल्लें आसपाक जाय हांव नको मेळा तुमकां रे बाबा उपेंद्र बाब मेळा तुमकां DPR मागीर हांगासर कशें कितें चलतलें कोणाक कळटलें कशें कळटलें म्हणजे सगळे रात्रीचा खेळ चाले म्हणटा पळय काय न्हू तसो या सरकाराचो रात्रीचो खेळ चल्लेलो आसा सगळे कितें आमदारांक म्हणून आयज गरज आसा प्रत्येक गोंयकारांक जर तर आमकां आमचें गोंय जर सांबाळपाचें आसा जाल्यार प्रत्येक गोंयकारान एकजुटीन आणि एक प्रतिज्ञा करून भायर सरपाक जाय आणि म्हाकाय तुमच्या कडसून एक अशी प्रतिज्ञा जाय आमी चिंबलकरांनी ज्या जाग्यार आमचो युनिटी मॉल येतालो जसो तुमचो हांगासर मारुदेव आसा धरेश्वर देव आसा तसो आमचो ते भायगीणकार म्हणून आसा आमची देवी आसा भगवती सातेरी माया आसा थंय आमी जुरार जाले प्रमाण जाले की आमी सगळे एकजुटीन जे आसा हे हांगासर काम करतले आनी एक तळें वाचयतले आनी जो पर्यंत आमकां विजयश्री मेळना तो पर्यंत आम्ही फाटी सरतना म्हणून आयज 43 दीस जालो तरी रितसर आमकां पत्र मेळना म्हणून आमी उपोशण करता ते दिसा आमी चिखलासूर पाणी शिरदोन म्हणून गांव आसा ते दिसा नुवें आसा थंय आमी गेले आयज तुमचे कडेन येयल्ले आसा आमी बरें काम केलें 8 गांवांनी वचून जागृती करून पूण हांगासर थांबू नाका ही जी आमची तरुण पिढी जी आसा तांकां कारण हे आमी कोणा खातीर करता फुडलें जे जनरेशन आसा हे आतां म्हाका एक पत्र काडून दिलें तें पत्रक जे आसा 4थी 5वी जी भुरगीं शिकता पळय काय न्हू तांकां कळपाक जाय की म्हाजो आयज जो आवय बापूय जो भायर सरिल्लो आसा हांगासर कोणा खातीर तांच्या भवितव्याच्या खातीर हें तांकां कळपाक जाय हांव सदां म्हणटा हांवें तुमकां 20 वर्साचो आसतना कित्या खातीर हें केलें आयज 20 वर्सां नंतर 20 वर्साचो वयाचो आसतना आयज 43 वर्सांनी म्हाका म्हाजें कितें मेळ्ळें सांग पळय जिवनाचो हें मेळ्ळो म्हाका अर्थ लाभलो असो दिसलें म्हाका म्हजें जिवन आतां अशें समजता सार्थ जालें ना हें खूब आशिल्लें कितें प्रलोभना खूब आशिल्ली तुका हें दिता तें दिता पूण ना बळी पडूं ना मंत्र्यांक पडूं ना आमदारांक पडूं ना कोणाक पडूं ना आनी तुमी पडचो न्हू कारण हे क्षणिक असता वयले मंत्री माझे बरे मित्र आसा हाडल्या प्रेशर ना म्हणजे ना ती म्हजी आवय सवा तळ्या आसा सो म्हाजो नेक्स्ट टायम जेन्ना दुसरेदा येतले आनीक आमी लोक येतले जास्त तुमच्या बरोबर पूण एकूच काम करा प्लॅनिंग करून काम करा आणि जे आता म्हटलं त्या प्रमाणे आमचो कोण लिडर ना आणि कितें लिडर नासू नाका परंतु आमचे कडेन पयलीं गांवांनी खबर आसा न्ही पंचायती आशिल्ल्यो जो कोणी तरी प्रश्न केलो ना आमच्या गांवच्या मांडाचेर सगळें ठरतालें
गांवचे माण आसा बरोबर आपा माणाचेर आमचे सगळे हे जाताले गोष्टी निर्णय सगळे माणाचेर जाताले तशेंच आता तुमी सुद्दां बरोबर वयतना एकमेकाच्या विचारान सगळें गेला आता हें आसा कोण आमचे सर आसा हां प्रभुदेसाय सर आसा घ्या तेंचे मार्गदर्शन घ्या आणि कितें काम करता न्ही जे कितें प्लॅनिंग करता कोण जेन्ना आमी पणजेन मोर्चा काडलो सांगता तुमकां विधानसभेचे 15 तारखेर आमचे सगळे बायलांनी सगळे हें केले सगळं रस्त्याचेर बी मागीर बसले आणि रातच्या 12 असेंब्ली चालू असताना सीएमाक आमचे कडेन येवचो पडलो पण आम्ही आंदोलन सुरू करताना सांगितले ज्या जाग्यार तुम्ही उभे आसा आमचे लोक तुमच्या आजूबाजू कोण आसा ते तुम्ही पळया आणि जर तर ते कोण परकी जर आसा तर जाय मनाक गाठ बांधून दवरा कित्याक म्हणून हो जो सायडीक जो कोण अनोळखी दिसता तो तुमचे आंदोलन चिंगळपाक येयला म्हणून तुमकां उकसायतलो हे मार रे म्हणटालो फातर तुम्ही फातर मारतले कोणाच्या हेजे वचून त्याच्या सांगण्या वचून बरोबर काय न्ही आणि तातले कितें सांगल्या गेले जे कितें आमी मेळयता पळय काय म्हणून शांततायेच्या मार्गान आमी गांधीजीच्या मार्गान जे आसा हे आंदोलन जे आसा ते फुडें व्हरपाचें म्हाका दिसता सराक ते आमचे जे हें आसा आमचे विचार पडटा सो एकूच मागता वेळ जाल्लो आसा उलोवपा सारकें खूब आसा एक आमी हें घेवया उठा उबी राव ना खंय धाडिता तें एकूच आमी शपथ घेवया आमी शपथ घेवया आम्ही शपथ घेता की हो जो हांगासर बंधारो येवपाचो आसा हेका आमचो ठाम विरोध आसा आणि हो प्रकल्प सरकारान हांगासून आलेल्या शिवाय आम्ही शांत रावचे ना आणि आमका विजयश्री मेळ्यानंतरच हे आंदोलन यशस्वी जातले देव बरें करूं आमकां जाय आमचे गांव आमकां जाय आमचे गांव आमचे गांव आमकां जाय आमचे गांव आमकां जाय आमचे गांव आमकां जाय आमकां नाका आमकां नाका बंधारो आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका बंधारो आमकां नाका आमचे गांव आमकां जाय आमचे गांव आमकां जाय एकूच मिनिट मागता सगळ्या लागीं मातशें रावचें एकूच मिनिट सकाळचे 12 ते 12 देवा मागता म्हणजे नाका घरवा जेवण देवा तुझे कडेन मागता साश्रांग दंडवत देवा माझ्या धांगड्या कडेन घालता म्हणून दिल्ली काठी म्हणून दिल्ली शब्द आणि बेतू दिल्ली उतर तिन्ही शब्द येत करता गांवराना हाज्या शब्द मागता हाज्या म्हणे घरांनी जाल्यार सारे घालता आनी नाच दिता उतरा शब्दा पावणारो गड मात राखणारो आनी नरेबाळेक कोण मागता न्हू त्याचो थर त्या कर जे कोणी केला त्या तूं पळय पूण पावंटान पयलीं बांदता मुगळ्याकार करता परांगणे जे आपल्या मुगळ्या घालता कल्लात नायकी नायके मागले गुरू त्या देशनाच्या कडेन धड्या देवसारा कडेन साथ घालता सावडपाच्या आपल्या सांग्या उतार मागता जसो हांव दौडलो तसो दौडलो सांग्याक पायका म्हणे मध्ये गवडी धड्या पायका शेतरी अम्माई शेतरी बोली कर जाड्याच्या साथ पिराराच्या आकार कानड पुरसाशत आणि ज्या गांवठाणा जय माझे सोलिकार ज्या भाव माझे वामले एसटी म्हणून एक त्यांच्या बद्दल हांव परत मागता कारण हे गांवांच्या लचाण येयलां आणि कशें हाडलां कशें कितें केलां आनी कोण भेदी घर भेदी आसूं आपुलकी आसूं सुक्या दणी आसूं पातकामानी आसूं खऱ्या पाट्याचो न्याय तोडूंक जायना आनी आमच्या भुरग्यांक गडी बसोवंक जायना देव करूं नाल्यार केव करूं तें म्हाका लागना ज्या पण देवा थंय मागलां त्या पण सिद्धवाग्र महादेव आदिपारा देवता सुकाळी आसलो गांवठाणाचे तेणी पण ते म्हळ्यार उतर करता आनी त्या पण जल्म्या कडेन पयलीं मागता आनी घोड्या पायका साथ घालता कुटुंब्या कडेन नाद करता ज्या पण ही फुटी आनी ती फुटी 12 फुटी जश्यो बसयल्ल्यो विडी दवरून चिर लायल्लो घोपटेचो बंगलो आनी बंगल्याचे घोपटे काडणारो पूल बांदलो पुलान उदक दिलें पूण उलान दिली ती वाट ताट आनी माट खंय आसता तूं खबर आसा ही दोना मॅट्रीक शब्द सनातन
आसा ते सगळे काम फोटो तळ्या करी नासा मारवा शकते गे मेसाचूर म्हणटनी फुडें काड धरणा आकार जोडलालो आणि त्या प्रमाणे धरणा कशें थंय घट करून ती मशिनरी दवरली तेका आकार मागता ती कोणाकय नाका नांव नाका पण आता त्या भुरग्यांच्या ज्या संकटे ना ज्या वांगडी 8 गांव मेळ्ळा त्या प्रमाणे जल्मी म्हणून देवा तुमचे कडेन मागता गांव सांबाळपा खातीर भुरग्यां मागीर भायर करपा खातीर साश्टांग जाणून तुमकां सांगता सगळ्यां कडेन पयलीं मागता गांवच्या लेकरां कडेन जें कितें मागता त्या प्रमाणे भेदभाव करनासतना तुमी आमचे बरोबर आसतले मरे पळय रामचंद्र मदीं रावतलो पूण भिव भरपाक जो कोण येतलो ताका पाकाचो हिर दितलो मोरा पाकाचो आनी आतां जें पळय कितें केलां ताका पळय फूल नरबळे कोण मागता आनी कोण भिंत बांदता कलवट बांदता काय फोंड मारता त्या फोंडाचे दाग हांव मारता ही पळय आनी हांव दाखयता आनी जर म्हाका सोडून तुमी जर करतले तर तुमच्या घराचेर न्याय राखण करपाक तुमी जबाबदार आसतले ज्या कोण पेदी आसा पयशान आसूं उतरान आसूं शब्दान आसूं लिखाणान आसूं तुमचो पत्कर तुमी घेवचो पडटलो जे कोण पेदी आसा जाल्यार सांगात ना जाल्यार ते राखचे ना जे म्हाजे बरोबर वांगडे आसात सांगडे आसात तांकां राखतो नाल्यार भायर सरल्यार घेता मागीर मारपाक जबाबदार हांव ना म्हाजे फुड्यान येवपाक जाय जे प्रशासन आसा आदी ते तुमकां अडोवपाक येता ते आम्ही केले 26 जानेवारीक केले आम्ही आदिवासी लोक आदले दिसा सांगले सकाळची परार सूर्याच्या 33 कोटी देवाचे उदार दैन नैन शतमान महागणपती आकार सिद्धिविनायक देवता पूर्ण कृपा धरून जसं जल्मा धडलावन काही गांवठाण जोडून विडचेर आकार दवरून कुट्यांनी मजा जोडली तो मनीस तुमच्या मदीं कारण सगळे म्हजे गांव ल्हान थोर मित्र मंडळी पूण कशें आसा हें आपुलके नाती दवरून उलयता पूण कोणाचें नांव घेवचो ना आनी गांवाक उजो पेटले जाल्यार फाटीं रावचो ना पळय ही हेजेर कितें जालें लोकांक कोणाक विचार हे पळय दुसरें सांगता आमगे व्हडलें मॉल 2 ग्रावंडा लागून मारूं येयल्ले तिका वयर गेल्ले हांव तांच्या सांगडा कोण वचपाचें आसा पळय गोपणांनी वचपाचें आसा जाल्यार हात वयर काडा ना जाल्यार आमकां वचपाक नाका म्हूण हात वयर काडा वयर काडा बरें ज्या प्रमाणे वळखता म्हण तुमी बसलात तो म्हाजो मनीस हांव एसटी आनी काश्टी पूण एसटेक हांवें 3 फातर जाल्यात एक खंय काणकोण आहा एक केप्यां आहा आनी एक पिरोळा लायला 3 उतरां पर्रीकार म्हागेलो म्हणून RSS मनीस प्रभाकर गांवकाराक उतर दिल्ले म्हणून ताका हांव गेल्ले आत्म्याक शांतताय मागता आनी तुमचे मदीं 1 मिनटाक उतर दिता 1च मिनीट दुसरो पितामह कोण प्रताप सिंग राणे ताकाय सांगता हांगच्यान उतर ताका वाऱ्याचेर वयत न्हय वर आमचेर तुमचो मनीस जल्मी म्हणून खेळटलो आनी गांवां उजो पेटलो तुमचे मदीं हेर सांगना ना जरी शास्त्रकारी अभिमन्य रुपी वर आमचेर आसतलो तुमचे मदीं कोणाचे येवपाच्या 5 मनीस या खंयचे मिनिस्टरा मना वचपा जाय आतां उलया पूण गांवची जर फुटाफूट केली जाल्यार हांव मदीं तुमचो रावचो ना पैशा सांगड आसा पैसा पेको तमाशा देखो हें नाटक चाललें हांव पैण्या जात्यान कोण पैण्या जात्यान कोणा येताले म्हाजी आवय म्हणटा तुजी आवय 31 आसा बापूय सहस्र बापायक कोणाच्यान दाखोवपाक जाय पळय तुमचो बापूय अड्ड्यात मारून सांगता हे जमनी हात मारता आनी हें कितें आसा तें सांगता तुमकां ह्या पाण्णांव खडप लायलें म्हाका तळें आसा नंदा लेखां याद आहा तुमकां भगवान जे पांडव युगी ना जाली शास्त्रकारी युधिष्ठीर आनी दुसरो चक्रधारी कृष्ण ताणें बाण घालपाक केल्लो जमलो ना आनी आतां हे पळय जालें म्हाजी आवय म्हणून तुमी रडत रावताले म्हाजें गोंय बालसो बाल्ल्या सगळें खंय हो पळय कसलो फ्रंट नाका म्हणून मदीं रावलो पळय हो प्राणी आनी एक मनीस म्हाका सांगता मायकल लोबो आहलो तें सारको गाडीचो आहलो सांगणें करपाक कितें करपाक फसका गाडी उजी लावपाक कोणाक उलोवपा जाल्यार रिपोर्ट करा नेवी पण ब्राह्मणा फुड्यान वचनाकात कलिया नाग काबार करतलो तुमचे मदीं फुटाफूट पयलीं जावपाक
कोणाचें नांव घेवप ना, कोणाक ना. आतां सगळे मिनिस्टर हो कोलो तो कोलो, शेपडी तुटलो माकोड म्हणटा, पूण केते बाकोड खाता. वाघ आसा पूण मिशी ना, पूण काळात केन्ना खावचो ना. जल्मी तो जल्मी रावतलो, द्वारपाल म्हणून खेळटलो, पयशां लागून संवसार पळोवच ना, भुरगीं पळयतलो. कोणाक आपासता दाव जल्मी जायो काय ना तो. कारण जल्म्याचेर ह्या तूं कोण अशें म्हणलेलें हांव म्हाज्या पशुमारा कडेन आनी आयच्यान अन्न ग्रहण करना. तेन्नाच्यान आतां हें ग्रहण करना जाल्यार अन्न हाडाचो पांदरो तुमचे मदीं उबो रावला. कित्याक हें एक राजंगण, गांवचे लोक म्हाजे भुरगे प्रत्येकाली मोठी खोपट्यासून बोंगला हांव, पूण आरश्याक हो बोंगला आहा न्हू ताका चुट्टी लागना एक फातर पुरो. राजकारणाचेर म्हाका उलोवपाचें ना, कारण तुमी प्रत्येकान मत दिलें. हांव मत हें होवन आसा, तुज्यान दिवपा येना विकपा येना, तुमी विकली म्हणून तुमी लाचार जाले. प्रत्येकान पयशे घाल्या, लाचार जाले तुमी. पूण हो लाचार जावपी न्हू, कारण म्हाका जेन्ना 1,500 व्हरपा येयल्ले बेच मनीस नांव घेना, तांकां एकच सांगलें नाका, कोवीड येता, कोविडा मदीं बसता, व्हरताले म्हाका व्हरना म्हणून, म्हागे भुरगीं वचना. आनी ताका लागून होमकुंड घालता म्हणलो म्हणून सगळ्यांक समा सांगता. पंटेमाळकार आसूं, मागे मेराबागकार आसूं, मुगळकार आसूं, सगळ्यांक नात घालता, साथ घालता आनी पयल्यान पायका कडल्यान येता. पायक कोण तो सांग तुमकां, गड्या पायका पयलीं थंय उरता, मागीर पयर गड्या उलो मारता आनी कोण मदीं रावता तो मागीर पळोवया. कांय ना लायता पण मरपाक तयार आसा, पूण कोणी केलें तें पयलीं सांगा, कोणें हाडलो तो हांगा आनी थंय दवरपाक पूर नो सावंड. आय एम टेलिंग नो सावंड. जे विचारला त्या ताच्या प्रतिप्रश्न शब्द हांगा जाय म्हाका. कोण दवरपा आयलो हांगा, दवरपाक कोण आयलो? संबळकार गेले, दामगोवडी गेलो का कवळेकारा बेताळ गेलो रे आनी भगवती न्हिदली रे. तें देवूळ प्रतिश्ठापना ही खोटी कोण रे? 12 कोटीचो गेल्लो पळय हो मनीस आनी ही म्हाजी लेकरां. आतां ती 5 पडाल्यार मूठ जातली, नाल्यार मूठ तुटतली, लोणा जातलो. कोण कॉन्ट्रॅक्ट जालो म्हाका लागना. हांव पयलीं गांवचे लोकांक विचारता, हें कोण दवरपा आयलो तो घडना? दामोदरकार आपूण तुवा सुटला काबराज न्ही तो. हां स्वप्ना नो चान्सीस फॉर आसपाक. हें पिशवण तुमी दवरनासतना हें दवरलें, तुमकां कोणाक खबर ना. बरें फैण्या गेलें झरी कडेन, थंय कोण गेल्लो? कोण आसा हितून? तेन्ना जल्मी आठवलो तेन्ना हो प्राणी ना म्हणून समजाल तुमी. उज्या वयता पळय हो प्राणी, जाय जाल्यार अशोक मेनन सर आनी तिका बरें कामते विचार हो पळय हो तो. पूण पेपराचेर नांव घातलां आनी हो खड्डो केन्ना दाखयलो. तुमी फाटी दाखोवपा वयतात, पुलिसांक धरतात, बुरको घालतात, एक आसता आनी 7-8 पुलीस आसता, तितून तुवें आसता. तशें म्हाका नाका. हें राजकारण न्हू, हें गोंयचें कारण. आनी म्हजें गांवपण, गांवचो एक जल्मी म्हणून उलयता. आनी कोणाक जर शक्ती आसा जाल्यार चिमटभर मातया त्या फोंडा उडया, पळया फोंडसान म्हळ्यार पुरता काय ना तो. चिमटभर एक मॉडेल आसता जाल्यार पादेकार खंय फोंड काडटा, पादेकार एक मूठ घालता आनी सगळे चिमटे चिमटा प्यादो खंय फोंड पुरयता. तसली गजाल जाल्या. आतां हेजेर कोणाक तुमकां नांवच ना. हें करपाक कोण येयला हांगा केळ्यांनी हें दवरपाक? तर ताका आपय दामो आपूं उलयता नाका, वयर सरला स्टेजीर परत नाका, ताका केन्ना पळोवपाक तेन्ना मागीर उलयता. तुकांय बट दाखयता. कारण जेन्ना देवूळ प्रतिश्ठापना जाल्ली तेन्ना हो प्राणी नाशिल्ले, दीर्घश आशिल्लो, सत्यवान आहलो, एक्स सरपंच. आनी म्हाका संजय आहलो, म्हागेलो हांव म्हणटा. तुवें म्हागेलो रे, उदकांत तोंड मारून येयल्या रे. केलो आतां पळय तुमचो कोणो. एक फसका गाडी रामचेन गाडी मारली उडी पलतडी. जोकान उलयता, आय एम ए जोकर लायफ टायम. संजय म्हणटा आस रे आतां मातसो वयर काड, हात दाखय नाका. हात गेलो दामड. गोंय गोंय जाय जाल्यार दाबेच्यान येता, दाबेच्यान. आनी पाण्णावळ सायडार काडले ते सांगले जाल्यार तेन्ना हो पळय हो उलयल्लो. आनी आतांय पणजे वयतलो उलोवपाक पाट्या धर्मदारा कडेन. आनी हें पयलीं तुमी कितें करता तें पयलीं तुमी सांगा, नाल्यार 2 जाण घरा कडेन न्हिदला. बायल सांगता म्हणून खोपटी गेला, पूण बांगल्या वचून पयशे घेवन येयला. फाटलें जालो ना. हांव डायरेक्ट उलयता, कारण हांवें घेतला तें. अजून पर्यंत हाफ टिकेट घेतला, 1,500 घेतला, केन्ना घेवचो ना. कोविडा व्हरपा येयले बसता गाडयांक, 1,500 व्हरपा म्हाका घरा कडेन येयल्ले.
मिनिस्टरांक नांव सांगता पण म्हाका नांव घेवन पेटार करपाचें करना त्या हेजेर चप्पल काडटा तेजेर मारता तेणें केला हांवें केला तुवें केला काम आतां हे मडे खा हे माती रे कितें करया तें सांगा आतां तो हो खंय गेलो तुमकां कोणाक खबर ना हें दवरताय कोण नासल्या गांवांत असले मळे असलेले आसा म्हणून सांगा नाल्या ना तो मागीर देव धरतलो तेका देव आहा दवरल तें म्हाका नाका तुमी जल्मे म्हणून पयलाच जल्मे म्हणून तुमचे कडेन उलयता कारण मुगोळकार म्हागे भाव आसा पड्डेमळकार आसा जशें खरेंच गांव जोडलेलो तें तूं जाणा म्हाका खबर ना आस जाल्यार आसा म्हूण सांग ना जाल्यार ना म्हूण सांग मागीर मात भायर पडलें जबाबदार हांव ना तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.